सर्व आम्ही उभे राहूया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. एकडे भर आमच्या दोळ्यात आमप्या आमकांच आमी ह्या आराधना कायते करया. या आराधना वेळार, या एका घंट्याच्या मागण्या वेळार, अर्गा स्तुती वेळार आमचे पासून आमी कितेंच मागचे नाका. आमचे पासून मागोंक साबार जाण हांगासर आसात. आमी मागया आमच्या पेल्या पासून जेजून तेंच केल्लें. ह्या संवसारी येवन ताणें आपणा खातीर कितेंच करूंक ना. ताणें भेट केल्ली पेल्यांची, पातक्यांची, कश्टतेल्यांची, पिडेस्तांची. या पुनशत असो पात्रोन जुझेवास ताणें ताच्या खातीर कितेंच करूंक ना. ताणें केल्ली सेवा आपल्या परचेची, देवाच्या भुरग्यांची, पवित्र सभेची. आनी आमी आमची न्हय, ही कूड आमची न्हय, ही कूड देवान मातयेंतावन केल्ली, आमकां दिल्ली. आनी ताचे भितर एक स्वास घालन तसो पवित्र आत्मवृतांत केल्लो. त्या देखून बाबा भयणो, ह्या एका घंट्याच्या मागण्या वेळार, आराधना वेळार उडास दवरा. तुमची त्या सवा कितेंय आसूं दीत, तुमी उगडासा करची गरज ना. येदोळूच जेजून तुमचे काळजां मनांत ते पार केल्यान तुमकां कितें जाय तें तुमी मागचे पयलेंच जेजू कळीत आसा. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलान जेजू सांगलें आसा, सदां तुमी पयलें सर्गेचें राज, ताच्या उपरांत कितें जाय तें सकड तुमकां मेळटलें. ह्या विश्वासान, ह्या भावार्थान, ह्या पातयेनेन आमी आमचे कश्ट, संकश्ट, पिडा शेडा सगळें जेजूक समर्पण आतांच दिवया. आनी ह्या आराधना वेळार विशेष रितीन आमच्या पापा साहेबा पासून, आमच्या देगेन आसलेल्या बाबा भयणीच्या कश्टां पासून मागण्या मरेपात स्पंदन करया. जेजूक तबेर्नाकल थावन ह्या पवित्र आल्तारीक उंड्या रुपेर आमी हजर करया. आनी जेजू बऱ्या गवळ्या म्हणलें गीत आमी गावंक फुडें सरया. तुमच्या भक्ती गीता बुकांत पानांक 283 283. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बळ्या, सर्गे थावन तूं देवलो, सोदून म्हाका आयलो.
हांवें तुका मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांक ताच्या गायांत लिपोवन आसा. ताच्या आमोलीक रक्तांत येदुळूच ताणें आमकां नाणयलां, पवित्र केलां आनी ताची खरी इश्टागात करूंक ताणें आपोवणें दिलां. ह्या संवसारींच आमच्या कुटुंबांत ताचे मोगाचें राज्य ताणें स्थापीत केलां आनी त्या मोगाच्या राजांत जिवन आसचीं आमी हर एकलीं जेजून केल्लीं अद्भुतां असर्यां हर एक घडी म्हणले बरी आमी बघून आसा. जायते फावटी आमचे ल्हान ल्हान कश्ट आमी व्हडले करून आमचे मोती काडचे आसतात. त्या ल्हान ल्हान कश्टा मदें पिडे मदें जायतीं अद्भुतां जायते संतोशाच्यो घडयो आमच्या जिवितांत पाशार चल्ल्यो आमी वळखूंक ना, आमी ताचें गन्य करूंक ना. त्या देखून म्हजे आनी तुमचे समस्ये आमकां व्हडले दिसतात. ल्हानशी पिडा तरी व्हडली पिडा म्हूण दिसता. आनी ह्या आराधना वेळार आमच्या जिवितांत जाल्ल्यो ल्हान ल्हान संतोशाच्यो घडयो उगडासा काडूंक जेजू आमचे मदें हजर आसा. आनी त्या ल्हान ल्हान संतोशाच्या घडयेंत जाल्लें बरेंपण, केल्लो तो बरो मोग, केल्ली ती बरी इश्टागात, करशिल्ल्यो त्यो घडयो आमी उगडासा काडया. आमकां समाधान मेळटलें, संतोश लाभतलो, पिडा गूण जातली. ह्या संवसारी जेजू आमकां हर एकल्यांक आत्मीक तान बगोवच्याक आनी आत्मीक रितीन बरेंपण जोडच्याक चड आनी चड आपोवणें दिता. त्या देखून बाबा भयणीनो, जेजू सांगात रावया. जेजूक सांगया आमी, जेजू सर्व सुंदरा, तूं म्हजें जिवीत सुंदर करताय, पवित्र करताय. दुलो बरतरा म्हज्या जिवितांत चड आनी चड तुजे कुरपेची रूच दिताय. म्हाका तुजो उजवाड दी, तुजें बेसांव दी, तुजी कुरपा दी, तुजो मोग करूंक आनी म्हज्या जिवितांत तुज्या मोगाक साक्ष दिवंक आशिर्वादीत कर म्हणून हें गीत आमी मुखार चोवया. जेजू सर्व सुंदरा पोदुलो बरतरा सूर्या प्रास्परसळे मोवा प्रासरुचे
Satas ye poin kaba Sasna suti sarhan Mokshi suki somes Kartu maka kurpes Zatas ye poin kaba Sasna suti sargan सर्व आम्ही बसया. आमचें गमान आमचें मौन ह्या उंड्या रुपारसच्या जेजू थंय केंद्रीकृत करया. जेजूक मात्र आमी अनुभव करया. हेंच करच्याक आमी आमच्या कुटुंबांत ह्या दोंगरार ह्या पोनशेताक आयल्या. दुसरें कितेंच आमी तोड्यो घडयो चिंतचें नाका. कुडीन पिडा आसूंक पुरो, मोतीत थोडी खंत आसूंक पुरो, घरची राटावळ खंडीत आसतली, तरी हें सगळें एक घडीभर आमी देगेक दवरया. जिवीत दिल्लो, जिवीत राखचो आनी पोसचो, कुटुंब दिल्लो, कुटुंब सांबाळचो, आमची पातकां भोगसूंचो. सर्गीचो वयस जेजू आमचे समोर आसतना संपूर्ण विश्वास भावार्थ पातचेनी ताचेर दवरून हो वेळ करसूंक फुडें सरया. बाबा भयणीनो, तात्कालीक सुखा खातीर आमी थंय हांगा धांवची गरज ना. शाश्वत सुख, समाधान, संतोष दिवचो जेजू तो आमच्या कुडी भितर आसा, आमच्या आत्म्यांत आसा, आमच्या जिवितांत आसा, ताच्या उतरां मरिफात आसा, आमच्या बऱ्या सेवे मरिफात आसा. खंयसर बरें आसा थंयसर बरो देव आसा, खंयसर वायट आसा आमी त्या बऱ्या देवाक पयस दवरता. आमचो देव बरो देव केन्नाच आमचे तान मेकळो जायना, आनी मेकळो जावचो देवच न्हय तो. आमीच ताचे तान फळाफळ घेता. जेजू तुजेर विश्वास दवरन, भावार्थ दवरन ह्या पुनशेताक आयलेल्या एका भावा भयणीक, वाटेरासच्या सर्व यात्रिकांक ह्या आराधनांत, मेसाच्या बलिदानांत, नव्यानांत भागीदार जावच्या प्रत्येकल्यांक ह्या आराधनाच्या सुरवेरस तुका समर्पण दिता. जेजू जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. आमी एकामेका पासून मागूंक वेच्या पयलें एक घडीभर आमचे अस्कत सैम आमच्या मोती घडया. बाबा भयण, अस्कत सैम आमी उगडासा कडेन आसतना आमी मागूंक वेचे नाका. कित्याक आमचे मागणे फळां बरी जायचे, आमचे मागणे बेसावनी बरोचे, आमच्या मागण्यांत आमकां संतोष जायचे. एक घडीभर आमी दोळे धांपया, हर एकल्या आमी दोळे धांपया. आमी केदाळाची चिंतची गरज ना. जेजू ह्या वेळार ह्या घडये आमचे लागीं सारता. आज सकाळी जावन ह्या घडये म्हणसर हांवें कोणाक म्हणी दुखयलां गी, कितें म्हणी वायट चिंतलां गी, ह्या पुनशेताक येवच्या पयलें कितें म्हणी वायट उतरां उलोवन आयलां गी, कोणाक म्हणी लुकसाण केल्या गी, त्यो त्यो मात्र उगडासा काडया. आमचें अस्कत सैम
आमच्या सोम्याक समर्पण देवया. मागा पवित्रत्म्याची कृपा जेजू लागी पेल्या लागी राजी जावं. जेजू केदी व्हडली पातकां जाल्यार बगसूंक सदांच तयार. पण ते अस्कत सैंब पातकी सैंब आमी वळखूंक जाय. त्या देखून जेजून म्हणलें आसा, हांव पातक्यांचो मोग करता पूण ताचे पातक खांटाळता. वय बाबा भयणो, आमी हर एकली पातकी कोणूच भाग्यवंत ना हांगासर. पूण भाग्यवंतपणाच्या वाटेर समकोन आसची भावार्थाची भरवशाची पर्ज आमी जावन आसा. त्या देखून जेजू आमकां हर एकल्याक आमचे हात धरून मुखार व्हरता. ताचे सांगत आमी सोमकवया. मौनपणी आमचे अस्कत काय उगडासा काडया. हर एकले उगडासा काडा. कित्याक तुमी आज तुमच्या कुशीन आसच्या, फाटल्यान आसच्या, मुखल्यान आसच्या बाबा भयणींक गूण करूंक शकतात जेजूच्या नांवी. तांची तेसावा आज तुमच्या नांवान तुमच्या मागण्यान जेजू स्विकार करता, बरें करता, तांची पिडा गूण करता. नितळ जावया. जेजून आमचे हर एक पातकां स्विकार केल्यान, आमकां पवित्र केल्यांत, ह्या परवर्शान आमचे जिवीत समर्पण दिवया आनी घावया. हे देवा बापा, तूं सर्गींच्या, हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या, हे पवित्रत्म्या तूं सर्गींच्या. हे देवा बापा, तूं सर्गींच्या, सर पडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. बाबा भयणीनो, आमचे जिवीत आमी समर्पण दिलें आनी जेजून ते समर्पण घेतलां. कांयच फिकर करची गरज ना. आमच्या जिविता विशयान कितेंच चिंतची गरज ना. आमी चिंतया म्हज्या उजव्याक, म्हज्या दाव्याक, म्हज्या घरा शेजारा आसल्या बाबा भयणीचो उगडास काडया. उगडासा काडा. पिडा आसूंक पुरो, जायते समस्या आसूंक पुरो. ते समस्ये आमचे लागीं सांगूंक तांकां जायना. थोडे पडे मागण्या सांगूंक तांकां जायते अडकळ आसात. पूण जेजूक समजता. पूण आमी उगडासा काडया. कशें आमचे जिवीत, आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दुखां गळोवन जेजूक आमी समर्पण दिता. कित्याक ते आमचे आमकां जाय सवकसाय, आमकां जाय समाधान. वय आमकां हर एकल्याक सुफोळजेनी जिवंक जाय. आनी ह्या वेळार जेजूक आमी समर्पण दिवया. बाबा भयणो, आमच्या बाबा भयणी एकडी भर तांचे सर्व समस्ये जेजू लागीं सांगया. तूं स्विकार कर. आज ह्या घडये कितें ती मागोन आसात, कितें ती भोगोवन आसात, कितें ती आज दूख घेवन आयल्यात, जेजू ती तूं स्विकार कर म्हूण मागया. आनी जेजूक आमी समर्पण दिवया. हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या,
Jesu Krista, tu sarkhija sarpodon tuka naman karta aradhanani vandan koron जीवाने आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पित. देवा बापान देवा पुता मरिफात दिल्लो एक आत्मो आमच्या भवारी आसा, आमचे थंय आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा, आमी जोडुल्या हर एक सक्रामेंतांत आसा, आमी करच्या हर एक बऱ्या कामांत आसा, सेवेंत आसा, आमी बरी दिश्ट लायत आसतना त्या दृश्टेन तो आसा, आमी बऱ्या मनान एकामेकाक खरो मोग करतना त्या बऱ्या खऱ्या विश्वासी मोगांत आसा. बाबा भयणीनो, आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली पर्सा, आमी हर एकली देवाची मोगाची पर्सा, आणि आज त्याच सक्तेन या पुणशेताक आमी आयल्या. आज त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन हे आराधन करूंक आमकां साध्य जाता. ही सकत विशेष, ही सकत आमचे ते वाळून आसा. त्या देखून बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे ते राजवड चलयता. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बागार आमकां हर एकल्यांक समाधानेन जियोंक प्रेरण दिवचो, प्रेरीत करचो, कृपेन भरचो धैर्यादीक आत्मो दिला म्हणून सांत पावलोन सांगलें आसा ताच्या पत्रांनी. आज त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन आमी हर एकली आमच्या बेसाचें जिवीत आमी जियोवन आसा. आज त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हे संवसारीक मेळिल्ली हर एक पिडा आमी सोसून आसा. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी अर्घां दिवया, ह्या पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करया. आनी मुखारी तस्सो पवित्र आत्मो आमकां बुजयतलो, तस्सो पवित्र आत्मो आमकां जायत्यो जेजूच्यो संगत्यो उगडापे करतलो. आमकां देवाचें उतर आनीक सारकें समजूंक ना तें आमकां तो शिकयतलो, समजयतलो. त्याच पवित्र आत्म्या मरिफात जेजूचें संरक्षण आमकां मेळटलें. आमचे दुस्मान आमचे इश्ट जातले. आमकां आमच्या बाबार्थी जिवितान खरी शिकवण समजतली. आनी ह्या मरिफात एका निजा देवाक काळजांत आराधन करूंक त्या देवाचो खरेपणी विश्वासपणी मोग करूंक आनी आमच्या बेसांत आमचे जिवीत संतोषान जिवंक आमकां बेसांव दिता. त्या पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करया, त्या पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करया आनी गावया. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. Alleluia, Alleluia,
हालेलुया 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 समाधान दिल्या घरकां तुका सुम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दिल्या घरकां तुका सुम्या जेजू आमकां राखून व्हेल्ल्या घरकां तुका सुम्या जेजू हालेलुया एक घडीभर आम्ही मौन राहूया. मौनपणान आम्ही आराधना करूया. तुमच्या मती भितरच तुम्ही आम्ही तुका आराधना करता जेजू म्हण सांगा. सर्व दयाळा सर्व मोगाळा मरियेच्या बाळा जेजू जेजू काकुळटीच्या सागोरा आम्ही तुका आराधना करनासा. जेजू मोगाच्या सागोरा जेजू जिविताच्या होंड्या जेजू सर्गा संसाराच्या राया मौनपणे तुका आम्ही आराधना करनासा. जेजू सर्गेच्या वैजा जेजू बऱ्या नीतीदारा जेजू आमच्या मनुष्य बेदारा आम्ही मौनपणे आराधना करनासा. जेजू सर्गीच्या देवा जेजू आमच्या सर्गीच्या दारा जेजू सर्गीच्या सता तू जावन आसाय वाट तू जावन आसाय जिवीत जेजू जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा जेजू आमच्या जीवा सर्वस्वा जेजू आमच्या काळजा मनाच्या दनिया जेजू आमच्या सोडवंदारा जेजू आमच्या बरवोशा जेजू आमच्या तारोका जेजू आमच्या रक्षका जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या जेजू तुमचो आमचो आरंभ आणि अंत जेजू म्हजें म्हणलें दुसरें कितेंच ना म्हजो म्हणलो तुंच तूं म्हजे सांगता आसतना म्हाका बेरान ना जेजू तूं म्हजे सांगता आसतना
केदी व्हडली पिडा आयल्या रे म्हाका सोसूंक बळ मेळटा. जेजू तूं म्हजे सांगता आसतना कोणें म्हाका तमाशे केल्या रे, कोणें म्हाका बेपर्व केल्या रे, कोणें म्हाका ल्हान केल्या रे, कोणें म्हाका पयस दवरल्या रे, म्हाका खावचें न्ही ना जेजू. कित्याक तुजें हांव न्हू वळता बरें आनी केवल बरेंच. पवित्र पुस्तकान जेजू तुवें सांगलें बरो म्हणलो एकलोच आनी तो देव. जेजू त्या देवाक तुवें म्हाका दिलाय. त्या देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक तुवें म्हाका शिकयलाय. दिसपडटें कितले फावटी जेजू तुज्या बापाक हांव म्हजो बाप म्हूण उलो मारता. त्या बापात हांव वळची दैवीक सकत हांव अनुभव करता. आनी बाबा भयणी ती सकत ह्या वेळार वळोन आसा. सो कोण भावार्थान विश्वासान ह्या मागण्यान भागीदार जावन आसा ताचे थंय वळोन आसा. दर्गा दिया दैवीक सकत वळोन आसच्या त्या देवा बापाक. आमी चिंतूंक ना, आमी बगूंक ना, इतली वर्ती सकत विस्मिता. आमच्या मती कड्या आमचे कुटुंब, आमच्या कुटुंबांत कितलें बरें आसा तें उगडासा कड्या. आमची मालकडी, आमची आवय बापय, आमची तीं भुरगीं, आमकां इल्लेशें वा चड इल्लीशी कृशी, आमच्या बरें आसलें तें वातावरण. ह्या वेळार आमी ह्या सर्व संगती खातीर अर्गां दिवया. आमी जायते फावटी विसरल्या आमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यान स्त्रियेन करचें तें बरें काम, तांणी करची सेवा वाखाणूंक आमी विसरल्या. वी हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. आमकां सदांची जाल्यात. तांचे पासून देवाक अर्गां दिवया ह्या घडये. दिया सर्व दादल्यानो तुमच्या स्त्रिये पासून देवाक अर्गां दिया. स्त्रियानो तुमच्या दादल्या पासून अर्गां दिया. ती तुमकां सदांची जाल्यां जावंक पुरो. कितलीं अद्भुतां, कितलीं असर्यां तांचे मरिफात तुमी अनुभव केल्यात. कितले कश्ट संकश्ट आयल्यार तुमी एकामेका सांगातपणांत आसात. तुमच्या भुरग्यांचो उगडास काडा. ह्या वेळार थोडी परिक्षा बरोवन आसात, विशेश जावन 10वीची भुरगीं आनी उरलीं भुरगीं इस्कॉलांनी परिक्षे तयारी करन आसात. थोडीं भुरगीं बऱ्या वाटेन समकोन आसात. तुमची थोड्यांची पुणी तुमची आयकना जावंक पुरो. वायट संगतीक तळसू बली जाल्यार जावंक पुरो. कंगाल जायनाकात, चंचल जायनाकात. जेजूक साध्य आसा आनी जेजून येतळसू तें बरें काम आराम केलां. पूण आमचें बरें मन, आमचो सहकार तो आशेता. समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक. पयलें तांचें बरेंपण उगडास काडया. जायते फावटी आमचे भुरगें तें आसली ती बुदवंतकाय, तें शाणेपण, तांचें तें बरें उलोवणें, तांचें तें आसली दैवीक सकत वाखाणूक आमी विसरल्या. आमकां जायते फावटी आमच्या शेजार आसलेल्या भुरग्यांचें बरेंपण दिसता आनी आमच्याच भुरग्यांक त्या भुरग्यांक बोट दाखोवन खीळ दृश्टेन पडलेले संदर्भ जायते आसात. ह्या वरवीं
आमची भुरगीं आमचे तावन पयस गेल्या, आमचो मोग करिना, त्यो घडयो उगडासा काडया आनी जेजूक समर्पण दिवया. कुटुंबांत जाल्लें बरेंपण चिंतून देवाक आमी अर्सुया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना कुटुंबांतलो अपरमीत मोग, कुटुंबांतलें हें बगसणें, कुटुंबांतली सोंसणीकाय, कुटुंबांतलो सोडदोड, कुटुंबांत आमी वांटून घेवचो देवाच्या पवित्रत्मेचो मोगाचो स्पिरीट. आनी आज आमच्या कुटुंबांत आसलें बरेंपण खंय गेल्यार मेळना बाबा बेन्नो. हें मतीन स्पश्ट कर. जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसा, जेजू म्हज्या कुटुंबांत अजाप करता. न्ही ते केवल कानानगरी एका कुटुंबांत, आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत जेजू आज अजाप करना आसा म्हणल्यार बरोवशान हें गायन आमी करया. Dorawe bogumna O solo permit mo Cintungna dekungna Ye dorawe bogumna O solo permit mo Unsa ek मेळनातलो जेजूचो अपरमीत मोग. आमच्या कुटुंबांत आसलेली दया माया वर्णूक असाध्य. दयाळ्याची कामां, एकामेका उत्तेजन प्रोत्साह दिवची उतरां आमच्या कुटुंबांत निरंतर वळून आसात. पूण आमी दैत्य पटीन केअरलेस केला. बाबा बेन्नो, आमकां नीज जावन खरें समाधान आमच्या कुटुंबांत मेळचें जाल्यार आमी एकामेका सारकें समजोचें. आमी शेजारा सयऱ्या मदें इश्टा मदें सारकें समजूंक मस्त वेळ करसीत हांव, मस्त बिरमो चिंता हांव. पूण आमच्याच कुटुंबांत आमी कितलो वेळ करसीत हांव, कितलो एकामेका वेळ दिता हांव. आमी सुकोन पडोवन हांव गी आमच्या कुटुंबांत देवाची दया माया बगोवंक, देवाची कृपा अनुभव करूंक एक घडीभर उगडासा काडा. आमच्या आवयत हांव न्हू मेळिल्ली ती सेवा, बुजवणेची ती उतरां, आमी पिडेस जाल्ल्या वेळार आमची तांणी केल्ली साकरी, प्रत्युपकार जावन आमी कितें केलां तांकां. ह्या वेळार आमच्या घरांत आसलेल्या आमच्या मलगड्या आवय बापायक आमी कितें पाटी दिवन आसा. आज आमी तांकां दया दाखोवंक जाय. देवाची दया आमकां मेळिल्ली आमच्या बाबा भयणी मरिफात, आमच्या मलगड्या मरिफात आमी तांकां दिवंक जाय. त्या देखून चिंतूंक ना, आमी ती बगोवंक ना. असली दया माया जेजूची आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्यां मरिफात, आमच्या वडिलां मरिफात ओर्नुया, हरसुया. Cintungna dekungna Ye dorawe bogumna Asli daya maya Cintungna dekungna Ye dorawe bogumna Asli daya maya
तुझी दयामया. सर्व आम्ही उभे राहूया एक घडीभर. एक मोठे देवाचे उतर वाचूंक आम्ही ह्या देवाचे उतर परगट जाता आसतना ते आमच्या जिवितांत जिवंक आम्ही प्रयत्न करुया. लुकासो वांचेल अवस्वर 12 वाक्य 13 तावन 20 आनी 1 म्हणसर. तो वळजोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या बाबाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या स्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तो आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकितो म्हणलो, हांव एक करता, म्हजी कोठारां मोडून घालता आनी व्हड करून बांदता. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवन मनशा, 10 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा वजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतर हे. बसया, एक मोठो नियाळ ह्या उतराचेर आमी करया. मुगाचे न्हू, एकलो सादो इल्लो दुबळो सुमणयेत ह्या संवसारी आस्त बदकांत दिसपडतें कळनासतना देवा लागीं मागतालो. आमी मागता, तोय मागतालो. आमच्या मागण्यांत इरादे तेसावां वेगवेगळीं आसतात, पूण आमी हर एकली मागची. थोडी आमी अशें मागता, थोडी आमी अशेंय मागता. मागचेस. आनी ह्या दुबळ्या मनशाचें मागणें जावन आसलें, देवा, म्हाका म्हजो सुमळ्ळो थोडो जागो दी. ताका ताचो सुमळ्ळी, ताची सुमळ्ळी सुवात नातली. ताजेकून खंय पुनशता गेल्ल्या वेळार, खंय इगर्जे गेल्ल्या वेळार ताचें खासगी मागणें जावन आसलें, देवा, म्हाका खंय तरी इल्लोसो एक 5 सेंट्स जागो म्हणी खाण घेवंक म्हाका सकत दी म्हणून. ताचें मागणें देवान आयकलें. ताका दिसपडतें काम करूंक ताच्या हातापांयाक बळ भलायकी मेळ्ळी आनी ताणें कश्ट काडन वावर करून 5 सेंट्स जागो काण गेलो. पूण ताचें मागणें रावोंक ना. 5 सेंट्सान तो आसल्यार मागणें ताचें मुखारसून गेलें, पूण मागण्याचें कंटेंट इल्लें बदललें. आतां इल्लोसो जागो दी म्हूण तो मागनातलो. पूण शेतां बेतलो, इगर्जे बेतलो आनी ताचें मागणें आसलें, म्हाका आनिल्लो जागो दी देवा. 5 सेंट्स तुवें कसो म्हणी दिलोय, तातूंत एक घर बांदयेत. म्हाका खंय म्हणी उण्या दरीर जागो म्हणल्यार दी देवा म्हणून तो मागून सासुल्लो. आनी अशें मागणें करनासतना ताचें तें मागणें देवान आयकलें. कोणें एकल्याक सांगलें, फाल्यां एका गांवांत उण्या दारीर तुका जागो मेळटा, वचून विचार म्हणून. आनी त्या एका ग्रेस्त मनशाक मस्तू जागो आसलो एकरेकाटल्यान. आनी वो गेलो आनी ताच्या लागीं चर्चा करता, म्हाका उण्यार जागो दी म्हणून. आनी तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा, तुका दिता, उण्यार दिता,
पूण तूं सकाळीं 6 वरां तावन सांजेर 6 वरां म्हणसर म्हज्या जाग्यार कितलो जागो तूं चलताय तितलो जागो तुका उण्या दरीर दिता. पळया, सकाळीं 6 तावन सांजेर 6 वरां म्हणसर म्हज्या जाग्यांतल्यान कितलें तूं चलताय, कितलें पयस चलताय तितलो जागो तुका दिता. बारीक अशी उण्याक मेळटा. त्या देखून सकाळीं ब्रेकफास्टूय करिना, आतां उदक घेना, 2 पारां टिफिनी घेना, धांवंक चल आणावो धांवता. म्हळ्यार कितलो तूं चलताय, कितली मेटां दवरताय तितलो तुका जागो मेळटा. म्हणून देवा म्हज्या वो 5 सेन्सर आहलो, आतां एक्रेकाटल्यान जागो मेळजे, उण्या दरी मेळजे म्हणून धांवता 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 पडता, येणे घाम देंवता, धांवलो धांवलो 6 वरां जालीं सांजेची. येणे नाक सुकलें, येणे ताळो सुकलो. 6 वरां जाताना आयिल्लो बडम मगन पडलो, जीव गेलो. असो काल जाल्यार गोत्तना जीव गेलो. आतां सकाळीं 6 तावन सांजेर 6 वरां म्हणसर उदक पियेनासतना, पोटाक येनासतना, हेणे घाम देंवन ह्या वताक जाग्या खातीर धांवलो धांवलो निमाणे जीव ताणें समर्पिलो. ही एक काणी. तुमी आतां ताचे विशीं भिरमत पावनाकात. ही एक काणी जायते. तुमी अय्यो करनात थोडी, अय्यो देवा गेलो तुगी म्हणून. ना ना, ही काणी. आतां ही काणी आमचे जिणयेक आमी लागू करया बाबा पयन. आतां तो मेलो म्हण मरनायचे नाका आमी आमच्या जिविताक लागू करया. हांव आनी तुमी दिसपडते कितलें मागता, तें दी देवा, हें दी देवा. देवान आमकां दिलां. इतलें दिल्यार आमकां पावलां गी, आमकां एक पावलां म्हणल्यार संतृप्ती आसा गी. अळे ना काय करेक्ट म्हणटात तुमी फोटो मारना तें बरें. मस्त फोटी आयला हांगासर, हांगा आतां विचारता कोणी फोटी मारिनात, तें एक भारी बरें. सत्त उलयतात तुमी. त्या देखून बाबा पेन्नो आमची साबाराची जिविताची गजाल इस दीस रात वावुरता. सकाळीं थोडी 4 वरां उठटा आमची बायल मनशां, आवयो भुरग्यां खातीर, कुटुंबा खातीर. आनी सांजेर 11 म्हणसर वावुरतात. दादले तशेंच नायट ड्युटी, डे ड्युटी, ओवर ड्युटी वावुरा. पूण बाबा बेन्नो निमाणें आमी मरतना कालें व्हरता. त्या मनशाची गत पळय. सकाळीं तर सांजे म्हणसर कितलें तूं धांवताय, कितलें चलताय, आस्त बदीक तुजें जातलें म्हणून त्या एका उद्देशान धांवलो 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 निमाणें जिवीतच वगडायलें न्ही. त्या देखून आमच्या जिवितांत सगळ्याकी वेळ आसा, सगळ्याकी मीत आसा, हें आमी विसरूंक नजो. म्हणून आयचें तें देवाचें उतर, आयचें आराधन आमकां हेंच शिकयता. त्या देखून बाबा बेन्नो आमी पोरण्या सोल्ल्यांत उपदेशक पुस्तक वाचल्यार थंयसर वाचूंक मेळटा व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनशान जानवायेन, बुदवंतकायेन, हुशारकायेन पुंजोवचें व्यर्थ. हिंच उतरास व्यर्थ. ताका कितेंच फायदो ना. ताचे सगळे दीस कंती बरीत, ताच्या मतीक समाधान ना, ताच्या जिवाक भद्रती ना. देखून देवाचें उतर सांगता आसल्ल्यांनी नातल्या लागीं वांटून घेवंक जाय. आनी आयच्या वांजेलांत हांवें वाचलें तें सर तुमकां बरें कर आयकलें. पळया, सर्व तरांच्या आपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. मनीस कितलोय क्रेस्त जावेत पूण ताच्या आस्त बदीक जिवन जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आसल्या संगतींत संतोष पावा. आमचे लागीं कितें आसा तातूंत संतोष पावा. ताचे लागीं आसा म्हणून मोसोर पावा नाका. ताचे लागीं आसा म्हाकाय जायचें म्हणून गरजे भायर वद्दाड नाका. देवान आमकां कितें दिलां तातूंत आमी संतोष पावूंक जाय. त्या देखून बाबा भयणीनो आमी आयच्या सुवार्थेंत आयकलें संवसारीक ग्रेस्त लाभदलो मनीस तो कितली ग्रेस्त आसल्यार मेल्ले बरीस. आमी सर्वांनी
ह्यो संगती मतीन दवरूंक जाय. त्या देखून देवाचें उतर सांगता मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताच्या आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. जो कोण हें सगळें करून घेता ताचें आस्त बदीक ताचें जिवन जावन करून घेता. आनी आयच्या शुभ वार्तेन जेजून सांगलें हत्त पिशा म्हणून आनी खंडी जावन हें पिशेंपण. सुवार्थेंतल्या ग्रेस्त पिशाच्या ओपारेंत त्या मनशाची ग्रेस्त काय पिशे म्हण सांगना. बगार ताणें प्रमुख जावन 3 संगत्यो देवाच्या स्थानार दवरल्यो. एक ताची ग्रेस्त कांयच तो चिंतलो म्हजो देव. ही ग्रेस्त काय देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हणून ताणें वळखून घेवंक ना. आमचे मदें आमी साबार फुडें चिंता म्हजे लागीं बरें एक काम आसा जाल्यार तोच म्हाका देव. म्हजे लागीं धन दिर्वें आसा जाल्यार तोच म्हाका देव. ना, हें सगळें दिल्लें देवान. त्या देखून ह्या सर्व संगती मुखार हांवें देवाक खाल जायचें, विधेय जायचें. दुसरें ह्या मनशान करून घेतलें ताका मोरोंक आसा म्हूण तो चिंतूंक सुना ताणें. त्या देखून तो कोठारां बांदता, आसलें घर व्हडलें करून बांदता. आपणाक एक दीस मोरोंक आसा म्हणलें चिंत पस्त दवरून तो जियोंक ना. आनी आमी तशेंच पुंजायता आपल्या भुरग्यांक समेत सांगना हांव मागीर लास्ट बँकाचेत खातात. असली परिस्थिती आमच्या समाजान साबार जाणांक जावन आसा. तिसरें तो एकसूर उरलो. पेल्या विशयान ताणें कितेंच चिंतूंक ना. आनी ह्या 3 संगती खातीर ताका हत्त पिशा म्हणून सांगलें. त्या देखून बाबा भयणो तरी वपार आयच्या शुभ वार्तेंतली केवल धन दिर्वें भांगर आस्त बदीक आसलेल्या ग्रेस्त मनशांक मात्र लागू जाता गी ना. दुबळें म्हण चिंतून आसलेल्या म्हाका आनी तुमकांय व्हडलें आस्त बदीक नातल्या दुडू नातल्या आमकांय लागू जाता. कशें लागू जाता? आमचे लागीं मस्त दुडू आसचो ना पूण देवान आमकां वेळ दिला, आमकां जानवाय दिल्या, आमकां बरी भलायकी दिल्या, देवान आमकां जायती देणी दिल्या. जर आमी हो वेळ, ही देणी, ही बरी भलायकी केवल म्हज्याच कुटुंबा खातीर, म्हज्याच फायद्या खातीर वापरता जाल्यार हत्त पिशा म्हणून देवाचें उतर आमकांय सांगूंक पुरो. त्या देखून आमी जागृत रावूंक जाय. आमी जागृत रावूंक जाय ह्या संवसारी जिणयेंत. त्या देखून बाबा भयणो देवा मुखार ग्रेस्त काय आमी दुडवान आस्त बदकान मेजची नाका. बगार आमी जिवनाच्या संबंदांत आमी मेजूंक जाय. म्हजी ग्रेस्त काय हांवें म्हज्या देवा सांगात दवरले संबंदान हांवें मेजीचे. म्हजी ग्रेस्त काय म्हजे सांगात आसच्या इश्टागतीच्या संबंद मरिफात हांवें मेजीचे. म्हजी ग्रेस्त काय आमी भाव भयणींनी म्हज्या आवय बापाय सांगात जिवन आसच्या त्या संबंदांत आमी मेजीचे. आज पळया तुमकां तुमी विचारा कितल्या जाणांच्या आवय बापाय लागीं तुमी बऱ्या संबंदान नात. ल्हानतावन व्हड म्हणसर भाव भयणी सांगाता आसल्यात चिल्लर कारणा खातीर संबंद वांटे फाटे बेसा जावन आतां आमी असमाधानान जिवन आसा. हत्त पिशा म्हणून देवाचें उतर आमकां लागू जाता. त्या देखून बाबा भयणो आमची ग्रेस्त काय बँक बॅलन्सांत आसची न्ही. आमची ग्रेस्त काय आमी जियोच्या संबंदांत आसा. त्या देखून जर घरा भितर सक्कड आसून कुडी वयर दराबस्त परजळचें भांगार आसून आमचें रक्ता मासाचें काळीज आज रितें आसा जाल्यार खंडी जावन आज देवा मुखार रावोंक हांव फावो न्ही. त्या देखून आमी देवाचो मोग करचे जाल्यार आमच्या पेल्यास आमी मोग करूंक जाय. त्या देखून जाणारी म्हणटात तूं कितलो ग्रेस्त म्हणून तुज्या पर्सांत आसच्या ATMांत तुज्या बँकाच्या त्या पयशांनी गळ्यांत आसलेल्या नगांनी तूं मेजी नाका. बागा तुज्या काळजांत आसलेल्या उदंड मोगान कनवळेन दयाळ्यान ती मेजूंक जाय म्हणून. त्या देखून बाबा भयणो आमी देवा मुखार ग्रेस्त जावंक पेसाडया आनी दिंबेर पडया. आमचें म्हणलें कितें सगळें आसा. हागाई प्रवादी सांगता अवस्वर 2 भांगार तें देवाचें, रुपें तें देवाचें, ही सगळी पृथ्वी देवाची. आमचें म्हणलें कितेंच ना. दिंबेर पडया, देवा मुखार आमी घालती जावया, आमचें समर्पण करया
जेजू आमचे सर्वस्व, जेजूनच आमकां ताची करून घेतल्यान, जेजूनच आमकां सगळें दिलां, त्या देखून जेजू लागीं आमचें समर्पण करून आमी म्हणया, जेजू म्हजें म्हणलें कितेंच ना, हें सगळें तुजें. आनी एक समर्पणाचें गीत गावन आमी जेजूचो आदार मागया आमच्या ग्रेस्तकायेचेर, आमच्या दुबळिकायेचेर, आमच्या जिविताचेर, आमच्या हर एक स्वार्थाचेर. आनी जेजू ताच्या मोगान बरोवन दी, ताच्या उतरान बरोवन दी, ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमकां आमी समर्पण करया. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सर्व संदिता, सर्व संदिता, सर्व साका सर्वंदारा समर्पिता. या वेळार आमकां कितें मागोंक जाय तें समर्पण करून आमी मागया. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सकल स्माका सर्वंदारा समर्पिता. सोम्याची बेसावां स्वीकार करचे खातीर आमकां आमी तयार करया. Diavora sacramenta sostanama coroia purviliatia rupa bodla noviori हे देवाचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवून सफळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याक आमी मान करूं. आमकां समेस्तांक दायन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Somi Dev मुझ्या घरा आयलो. सोमी देव मुझ्या घरा आयलो.
देव म्हज्या घरा आसायलो वखद म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आसायलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोकोरो जीव पासून दिल्लो मोक्ता सोकोरो जीव पासून दिल्लो सोसनीक तो मीत मेरनातलो दादोशी करचो मोग तुजो दादोशी करचो मोग तुजो सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्कांदील स्वरूपकारान तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्कांदील स्वरूपकारान तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिन पोळी आसूं तुका हरसिता दया माया तुझी नियळता दिन पोळी आसूं तुका हरसिता दया माया तुझी नियळता पत्ती जिणी बोगस म्हूण म्हाका आदर करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुज्या अर्गांदील स्वरूपकारान तुज्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो बाबा भयणीनो आयची देवस्तुती आमच्या जिवितांत खरी इश्टाघात करूंक आनी विश्वासपणान ती इश्टाघात आमच्या जिवितांत मुखार सावन व्हरूंक आयच्या पयल्या वचपांत आपोवणें लाभता जायते फावटी आमचे मदें ती खरी इश्टाघात थोडे फावटी विश्वासीपणान भरून मोगाच्या सक्रामेंतान तीर जाल्लीं आसा आनी तांकां आयच्या वांजेलांत तुमी तो जोडुल्लो बेस लग्नाचें जिवीत चड आनी चड फळादीकपणी सोम्याच्या एकवटांत जिवोवंक आपोवणें मेळटा इश्टिणी नातुल्यो हांगासर आमी कोणूच ना आमच्या जिवितांत इश्टिण्यो प्रमुख पात्र घेतात आनी आयचे पयले वचप सांगता की इश्टिण्यो देवाचें वर्तें देणें त्या देखून आमी आज जोडया आमकां भोव लक्षिल्ल्यान मोग करच्या आमच्या इश्टांचो इश्टिणीचो ह्या वेळार उगडास काडया आनी तांकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक समर्पण दिवया आमी हर एकले अस्कत म्हणलें वळखून देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व बदलरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणे हांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून मागीर हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परसळेत मागण्या आनी दुबळेकायाची जिणी जिवन तुझ्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. मोगाळ उतरां इश्टाची सांखी वाडयतात. मायपासी जीप इश्टागतीचे प्रणाम चडयता. तुजी वळखीची मनीस जायते आसूं पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विसरून काड. तूं इश्ट सोडूंक सोदताय जाल्यार पयलीं ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवय तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजेक घालूंक तुमचे झगडे परगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवय तो आसचो ना. तुज्या सुखान तो आपुणूच तूं म्हूण लेखतलो आनी तुज्या सकरांक फरमायतलो. पूण तुजेर विघ्नां येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखले लिपतलो. तुज्या दुस्मानातावन पयस राव आनी तुज्या इश्टा विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेस मेळटा. विश्वासी इश्ट इतले मोलादीक वस्तू ना. ताचे मोल करूंकच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचे वखद सर्वेस्पराचे बिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरे इश्ट करता. कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुज्या उपादेश प्रमाणे सर्वेस्पर म्हाका चलय. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तूं सर्वां प्रास बंदिवान सर्वेस्परा तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. तुज्या कैदाचेर आसा म्हजो संतोश. तुजें उतर हांव केदींच विसरचो ना. श्लोक. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उगड म्हजे दोळे तेन्ना तुज्या धर्मशास्त्राची विचित्र हांव देखतलो. तुज्या नियमाची सारकी वाट म्हाका दाखय. तेन्ना तुजी अद्भुत कार्यां हांव नियाळतलो. श्लोक. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुजे धर्म पाळोवंक म्हाका शिकय. तेन्ना सगळ्या काळजान हांव ते पाळतलो. तुज्या उपदेशाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. ताचेर आसा म्हजो सगळो संतोष. श्लोक. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उद्गार.
तुझे उतार सत सोमिया सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. समर्का परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. जेजू थंयथावन भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकांचो मेळ ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताच्या सवया प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तोवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकोवच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मैजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मैजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असले संगतींनी तुमच्या सुकुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां वो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय माघार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. दोग मानेस्त आपल्या बाळपणांतावन मोगाचे इश्ट जावन आसले. सांगाता ते वाडल्ले, सांगाता इस्कॉला गेल्ले, शिकले आनी शिकून बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत एकाच कंपनींत वावूर नासले. आनी रजेर घरा आयल्या तवळ दोगी डिसायड करतात ट्रॅकिंगा वचें, एका रानांतल्यान थोडो वेळ कुरसूंचो म्हणून. अशें दोगी सांगाता एकामेका भास दितात. आमी दोगी सिटींत आसले, आतां रानांतल्यान थोडो विशो घेवच्या खातीर आमी वेताव संतोश जोडच्या खातीर. रानांत मनजाती आसूंक पुरो, जीवदळे आसूंक पुरो, एकामेका आमी सांडून घालूंक ना. आमी सांगता वचोंक जाय म्हणून ते निश्चय करतात आनी वेतात. आनी वेता आसतना थोडे चर्चा करत वेतात, आर्ग्युमेंट करत वेतात थोडे संगती विशान. आनी अशें आर्ग्युमेंट इतलें जोर जालें की ताळो लो आसलो, मोगासो आसलो, राग आसलो आनी हात मात वयर आयले. एकल्यान आनी एकल्या कानपाट्याक दिलें. मोगाची इश्ट चर्चा आराम जाली, मोगाची भास मायेक जाली आनी हात कानपाट्याक गेलो. एक मार एकल्यान आनी एकल्या दिलो. आनी ह्या वेळार मार केल्लो मनीस थंयच मातयेंत वा ते रेवेर बरयता, म्हज्या खाशा मोगाच्या इश्टान आज म्हाका पयले पोटी मारलें म्हणून. आनी मारिल्लो मुखार वेता, मार केल्लो रेवेर बरयलो ताच्या फाटल्यान वचून तांचे पयन रावंक ना. गेले तांचे उलोवणें ना, ओगेत रावन येताले. मार केल्लो हात ताच्या कानपाट्यार दवरून आनी एकलो रागान इल्लो फास्ट वेतालो. रान उतरून एक न्हंय मेळ्ळी. त्या न्हंयक उतरून वचोंक जाय आसलें आनी रागान आसलो स्पिडार आसलो तो बारी फास्टान गेलो मुखार. तितलें म्हणटना मार केल्लो ताचें कॉन्सन्ट्रेशन ताचें दुखी वयरीत आसलें कोण ना. तो न्हंयक पडलो. न्हंयच्या देगेर तेणें वचचें वाटेन तो पडलो, न्हंयत बुडोवंक जालो. आनी ह्या वेळार मार दिल्लो फाटीं घेवन पळयतना बुडोवन आसचें पळोवन ताका बचाव करता, ताचो जीव वांचयता. आनी जीव वांचयल्या उपरांत समज जाल्लो परत्यागी थंयसर एका फातरांत आनी एक फातर घेवन कोंसून बरयता, म्हज्या मोगाच्या इश्टान म्हाका म्हजो जीव राखलो, म्हाका वांचयलें म्हणून. आतां ते दोगी राजी जाले. आनी ह्या वेळार मार दिल्लो आनी बचाव केल्लो, मार केल्लो आनी जीव जाल्लो संभाशण करतात. तो सांगता, हांवें तुका दुखयल्या वेळार तुवें मातयेंत रेवेर बरयलें, हांवें तुका बचाव केल्ल्या वेळार तुवें पत्रार कांतेवन बरयलें, कित्याक की म्हणून. ताका तो म्हणटा,
तुवें दुखयल्या वेळार हांवें रेवेर बरयलें, कित्याक थंयसर बोगसाण्याचें वारें येवन तें माजून वचून दी. तुवें म्हाका बाचाव केल्ल्या वेळार, जीव आसयल्या वेळार, बरें केल्ल्या वेळार पात्रांत कसोन बरयल्लें तें बरें काम केन्नाच म्हज्या काळजांत हांव विसरूंक नजो, तें शाश्वत उरोचें म्हणून. खरी बरी विश्वासी इश्टागात त्या दोगा इश्टांची. एकामेका दुखयल्या वेळारी आनी एकलो सोंसून व्हरता, आनी एकलो तें विसरूंक माजोवंक प्रयत्न करता. आनी अशें केल्ले वरवीं ताचो जीव आकांतांतलो राखलो त्या इश्टान. बाबा भयणो, आयचे पयले वाचप भोव अर्थभरीत सिराकाच्या ग्रंथांतले आमी आयकलें. एका बऱ्या आनी विश्वासी इश्टगते विशयांत विवर्स दिता. इश्टागात एका उदका बरी म्हणयेत, इश्टगतेक उदका बरी म्हणयेत, कित्याक रंग ना, ताका रूप ना, ताका रूस ना. हे सक्कडी आमी दिवचे पडटा. उदकाक एक रंग ना, ताका दुसरो कलर घाल्यार दुसरोच रूप घेता. ताका रूप ना. तुवें कुलेरान धरल्यार कुलेराचें रूप, ग्लासान घाल्यार ग्लासाचें रूप, व्हडल्या ड्रमान घाल्यार ड्रमाचें रूप. ताका रूस म्हणली म्हूण ना, ताचीत रूस म्हणली म्हूण ना. ताका साकर घाल्यार साकरेची रूस, मीठ घाल्यार मिठाची रूस येता. इश्टागात म्हळ्यार तशीच बाबा भयणो, आमी ताका रूप दिवंक जाय, आमी ताका रूस दिवंक जाय, आमी ताका रंग दिवंक जाय. त्या देखून आमची इश्टागात आमचे वयर वंदोन आसता. त्या देखून अरिस्टॉटल म्हणलो एक तत्वशास्त्रज्ञ सांगता, इश्टागात म्हळ्यार दोन जिवांनी जिवोसो एक आत्मो, दोन जिवांनी दोन शरिरांनी जिवोसो एक आत्मो ती इश्टागात, ती सांबाळची आमी भोव गरजेची. त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत एक विश्वासी इश्ट, एक गट आसरो आनी एक मोलादीक दिर्वे म्हणून सांगलें आसा. हें भोव गरजेचें आनी वाजबी जावन आसा बाबा भयणो. गादीच्या पुस्तकांत मुन्यो बुकांत अवस्वर 18, 20 आनी 34 ओळ सांगता, एक इश्ट जावन आसा एका भावा वरनी चड लागशिलो. एक विश्वासी इश्ट जावन आसा, तो म्हाका व्हरतो, म्हज्या भावा वरनी व्हरतो. जायते फावटी आमचे इश्ट तशे जावन आसतात. आमच्या काशा भावा भयणी वरनी व्हरतो स्थान मान दिवन आमचो मोग करचे आसता. आमच्या कश्ट आकांतांत राखचे तुमकांय आसात, म्हाकाय आसात. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयले ताची परीक्षा कर. आयच्या पयल्या बसपाक सांगला, घडीबिडी करनाका, धरवड नाका, एकलो बऱ्या उतरांनी उलयता, एक फावटी जेवणाक आपयता, गम्मत करता, इश्टागात करून रावा नाका, दुस्मान काय जावंक पुरो. त्या देखून इश्टागात करूंक वेळ काणगे, हजारांनी लोक तुज्या मुखार आसूंक पुरो, क्यू रावंक पुरो, पूण परीक्षा कर, ताची तपासणी कर. ताच्या उपरांत ती जोडुल्ली विश्वासपणाची इश्टागात मोडूंक देव तुका सोडचो ना, पूण इश्टागत करचे पयलें चिंतून पळय म्हणून सांगता. दुसरें, एका विश्वासी इश्टा थंय कनवाळाय आनी प्रामाणीकपण आसूंक जाय म्हजे थंय, आनी हांवें इश्टागत जोडच्या मनशा थंय. हे दोन संगती भोव गरजेच्यो. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, मोगाळ उतरां इश्टाची संख्या वाडयता आनी मैपाशी जीब इश्टागतेचें प्रणाम सडयता म्हणून आयच्या पयल्या बसपांतलीं उतरां जावन आसात. त्या देखून आमची उतरां नितळ पवित्र मेजून म्हणले बरी आमी ती उलोवंक जाय. रातच्या पाच्या उलोवन आमी इश्टागत करची, ती तात्कालीक थोड्या घडयेची, थोड्या काळाची जावन उरता. शाश्वत इश्टागत आमचे तो जायचे जाल्यार देवाच्या प्रेरकत्म्यान आमकां बेसांव दिजे. जायते फावटी बाबा भयण्यो बऱ्यो आसो, बरें उतर, एक कुमकेसो हात आमकां एक विश्वासी इश्टागात बांदून हाडूंक आनी शाश्वतपणी जिवंक बेसांव जाता. आनी तिसरें, एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद म्हणून आयच्या पयल्या वचपांत निमाणे वळयेनी वचूं मेळटा. जायती वखदां आमी सेवता आमच्या कुडीक, पूण जर आमकां एक कोरो समजोवचो आयकोवचो इश्ट मेळत जाल्यार ताचे वरवीं वर्तें वखद ना. आतां थोडे इश्ट दुसरें वखद काडून हांगा बसतात, तें वखद हांगासर सांगचें न्ही. हें वखद आमकां एक सूर पोवन बगतना, आमच्या जिवितांत कांय सोडून जाता आसतना
वो इश्ट येवन ताणें म्हाका वेंगून धरतना, ताणें एक हात दिता आसतना, ताणें म्हाका खांद दिता आसतना मेळची बुजवून मेळची ती सावकासाय एक विशेष सकत आनी वखद जावन आसता. हें आमकां मेळटा खऱ्या बऱ्या विश्वासी इश्टातावन. तर बाबा भयणीनो, बरी इश्टागत जोडूंक आमी कितें करया? जेजूची पयली इश्टागत करया. जुआंव सुवांजेल अध्याय 15 वाक्य 15 सांगता, ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. ताणें आमची इश्टागत केली आनी आमकां इश्टा पासत ताचें रगत वरयलें आनी ताच्या आमोलेक रक्तान आमकां न्हाणयलां. तसो जेजू ह्या आल्तारितान उंड्या रुपी म्हज्या तुमच्या काळजाक येता. ताणें जोडली इश्टागत संपूर्ण करता, कुरपेन भरता आनी हे संवसारी आमी जोडूंक ती इश्टागत बरी सांबाळूंक बेसांव दिता. ती बेसांव आमी जोडया. आमेन. तुका जावन आमची काणी मोगाळ बापा, जावन आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्यांक मोग तुजो अदी मोगाळ बापा, म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या सर्वेस्पर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या थारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें. हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागणाच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र बेसो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान.
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो कोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभ तुझे पुन्हा जीवन कोण आमी परगडता तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्याच्या सक्तीन बरमोवन आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो वरसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीचे एका खोलतकार तांकां तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे दया कर म्हण आमी मागता आमकां मर्या देवाची मागीर सांगाती भगवान जुजाय तुजो पती भगवान धर्मदोत भगवान जुजे वास आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखार आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुम्यान शिकयलें मागणें सांगात आमी भेटोवया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतलें आमकां समेस्तां. तुजे उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय. कित्या रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी. अनेक वटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा बहीण पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावची आमी हर एकली सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170. संसार माया मोगान करपा मागता ओडवत रेगान. जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणांत तुज्या. जियेवंक हांवें संसार माया मोगान करपा मागता ओडवत रेगान. Ankarat ang somya saspata वाढदिसन असताना कष्टता प्रकाश तुझो थंड येन फाकय आदन बुजो म्हाका आसलय जेजुये काळजान म्हज्या धादोस करतो जेवणांत तुज्या जीव गावे संसार माया मोगान करपा म्हाका ओडत रेगान द्वेष मोसर मनशा काळजान भरला अशांती भिरान सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुंवरा आयक प्रार्थना म्हाका दी अग्नी काडा जेजुये
काळजान म्हज्या धाडोस कर म्हाका जेवणां तुज्या जियो गावे संवसार माया मोगान कृपा म्हाका ओडत रेगा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, या बगे दिसा तुज्या आपोवण्या पावळो दिवन आयिल्ल्या या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणान दोदोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची थान आमच्या हर एकल्याच्या काळजान सडय आनी सांजू जेवासाच्या परजळे शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां समेस्तांक कुरपा दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. संभ्रामीक आशिर्वाद जोडूंक आमचे तकले बागोवया. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद करूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरोशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशे परमाने सोलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां समेस्तांक फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवों आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देखून बसात. मोगळ भाव भयणो, ह्या पुंतळार सांजू जेवास बापा मुखांत्र बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेत सुरेक्तर मनादीक आशिसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान बरो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर इरादे तुमचे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचे मागणे जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन येल्ले मानादीक बाप सुनील फिंटो, दलंत बेट्टू फिरगयेचे विगार तेच बरें विटला इस्कॉलाचे हेडमास्टर जावन आसा. जायत्या राटावळी मोदें हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराचो नियाळ दिला आनी आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ्याचा बापानो, हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पुण्यशेताच्या रक्तर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक सांगात पोवन आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताची आजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक संदीप तुमकांय देव बरें करूं. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. कंदारांचे मुखेलपण घेतल्या मानेस सैमान पायसर तांकां संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनेलर प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीवन मेंडीस आनी सर्व सिबंदेक देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या सांतांतून अर्कन वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापाची देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगस झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा रित्याराय करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळयच्या मिसा वेळार वासाप वसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने आतां कातीन वावर करच्या. सांजू जेवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता. कळवणी भलायकी ताची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डाक्टर आसा असो फायदो तुमी जोडचो. एका शुक्रार 10 वरार तेर कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकां जेवण. आपच्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. 2025व्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या दिसेजींत यात्रीक जाग्यां पैकी सांजू जेवास बापाचें पुणशेत एक जावन आसा. 4 यात्रीक जाग्यां पैकी
सांजू जेवास बापाचें पुनशेत एक जावन आसा. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सुटावें कुमसार जावन पापसेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या इराद्या पासोत मागतात तर तुमकां प्लेनर इंडुलजन्स मेळटा म्हणून आमकां येदोळस कळवणी केल्या. प्लेनर इंडुलजन्स म्हळ्यार पथकांची पूर्ण माफी जावन आसा. देखून कसलीं पथकां तुमी केल्या तर ह्यो संगती हांगासर येवन करूंक आसात. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सुटावें कुमसार जावचें, पापसेबाच्या आनी गरजमतेच्या गरजांक पावचें तवळ तुमकां प्लेनर इंडुलजन्स मेळटा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत कुशमनाचें दान आमी स्विकार करता. मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजेवा स्टॉलांत मेळटा. एका प्रती ₹1 जावन आसा. येदोळस तुमकां तिळसिल्या प्रकार सांजुजेवाच पुंतळ स्वरुपयोत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारीखेर आसतलो. 25 वर्सां हांगासर भक्तीपोवन आरंभ जावन 25 वर्सां सोंपतात. आनी ह्या बऱ्या संदर्भार गोंयचो बिस्प कार्डिनाल फिलिप नेरी फेरावो प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान त्या दिसा भेटयतले 10 वरार. दुसऱ्या गवळी बापा सांगता हे याजका सांगता मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमकांय मोगाचें आपोवणें आमी आतां दिता. आनी ह्या बाबतीन जायतो कर्स आसा आनी आमी सोविनर काडूंक येवजिलां आनी हाची मांडावळ सकड जातेत आसा. देखून तुमी तुमचे एडवर्टायजमेंट कसलें आसा तर बरें फालें जाल्लें कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत काजारी जिवीत स्वरुपयोस काजारी जिविताचे एनिवर्सरी आसले पयलो कुमगार हे कसली आसा तर तुमकां दिवंक आमी तुमचे लागीं कल्ती विनंती करता. देखून एडवर्टायजमेंटाचे तारीफ ह्या परी आसात, तास ह्या परी आसात. बॅक कवर पेज मल्टी कलर ₹1,00,000. बॅक इन्नर कवर पेज मल्टी कलर ₹50,000. तेच बरी बॅक आउटर मल्टी बॅक इन्नर आनी फ्रंट इन्नर मल्टी कलर ₹50,000. देखून फूल पेज मल्टी कलर ₹15,000. हाफ पेज मल्टी कलर ₹10,000. ब्लॅक अँड व्हाईट फुल पेज ₹8,000. ब्लॅक अँड व्हाईट हाफ पेज ₹5,000. आनी हे जावन आसात तास एडवर्टायजमेंटाचे. तेच बरी ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक ह्या तुमी हांगासर जेवणाच्या बाबतीन या इतर बाबतीन दान दिवंक तुमकां अवकाश आसा. हाची सगळी विलेवारी ह्या सगळी डिटेल्स मुखल्या दिसान आमी तिळशिता. तेच बरी थंयसर भायर आसच्या नोटीस बोर्डार थंयसर आमी घालतले हांव आनी तुमचें दान आनी तुमी दिवचें दान आमी मोगान स्विकार करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी जायतो वावर केला, सेवा दिल्या, बरें मोंद केला आनी बऱ्यापणा खातीर तुमी फूल ह्या फुलाची फाकळी दिवन आदार दिला. तुमच्या बऱ्या मनाक सांजुजे वास बाप दराळ आशिर्वादां वचून दी. ह्या जुबलेवाच्या वेळार तेंच बरें मोन दाखोवंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंती जावन आसा. हाच्या दिसाच्या जेवणाक बाबतीन दिल्लें दान नांवां सांगता आसतना मुखार येयात मनाची वात आयच्या प्रधान याजक हांव स्विकार करची. बेगीस उठा, बेगीस येया, वात घेया. तुमचें नांव म्हूण तुमकां कळीत आसा तर उठचें, येवचें आनी वात व्हरून वेची. फ्रांसिस्को लॉरेन्स फेर्नांडीस गोंया ₹2,000. रोशन रोड्रिगास आनी कुटाम बोरीमार ₹1,000. रॉयडन डिसोजा वर्काडी 1 क्विंटल तांदूळ. एड्रियन गोंजालेस होन्नावर ₹12,500. ग्रेटर डिसोजा पेरमानूर 30 किलो तांदूळ. सिल्विया डिसोजा वर्काडी रांदवय. रोनाल्ड फेर्नांडीस फजीर रांदवय. सेवरीन कुटिन्ना मिया पदाव ₹500. जॉयसन तावरो किन्नीगोळी ₹1,000. तेरेजा पायस पानीर ₹500. दयाकन उठात आसात पडल्यान पुराव नांवां जाल्ल्या उपरांत उठचें न्हय. हांवें नांवां वाचतनांत तुमी मनगत आसा म्हूण चिंता. तुमची नांवां कळीत आसा तर उठोवन वेगी येवचें. फ्लोरीन लिना डिमेल्लो कुलशेकर ₹2,000. राजेश आनी सुचिता मोंतेरो वेनूर ₹5,000. बरेपणा खातीर पुनशेताचें दान दिल्लीं. फिलीप एनिसियान कॉर्डर्स गोवा ₹500. फिलीप पिंटो गोंया ₹1,000. लिबराता रोड्रिगस गोंया
1000 रुपये. सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. मानाची वात वांटल्या मानादीक सुनील बापांक देव बरें करूं. बसया मुखाच्यान ह्या पुणतळार आमी येता. आयिल्ली तांचे ते सवार हांगासर घालून वेतात आनी सांगात आज कितें ते सवार हांगासर दितात ती मेळटा म्हणल्यार विश्वासान बरोवन वेतात आनी जायत्यांनी बरेंपण जोडिल्लें आनी सांगात आज तांच्या काळजाचे यात्रेक बरयल्ले. हांगासर जमल्ले आमी सर्व एकामेका खातीर मागता आसतना देव ह्या सर्वांच्या काळजाचे यात्रेक जुजेवाज बापा मुखांत्र सुफळ करता म्हणल्यार त्या बरोवशान हे सर्व जुजेवाजाक भेटोवन दिताना हांगासर आमच्या सर्व गरजो इरादे आनी उपकार आठवणी आमी वळखून घेवया. अर्गां घराचें काम बेगीन जाल्ल्या खातीर सर पिड्याशिड्यांतलें कश्टान वारांतलें राखून मेल्ल्याक बऱ्या कामा खातीर मागले एकल्याक दुबईन बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अवघडांत आमकां राखून सांबाळिल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यान बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां घराचें काम जावन आसा आनी हें काम बऱ्यान जावंक मागिल्लें बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां. ते समा रीण फारीक करूंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक एकल्याचो पांय दूख आनी शुगर उणें जावंक शेजारांत जावच्या किरिकिरीत सुटका मेळोवंक आनी जीवदाळ पयस जावंक बँकांत आशिल्लें भांगार सोडोवंक आदार लाभच्याक एकल्याक इंजिनियरींग शिकोवंक बरी मोत आनी उर्बा एकल्याक बरें चड सांबाळाचें काम मेळोवंक आनी रीण फारीक करूंक एकल्यान ताचें PhD बऱ्यान करूंक एकल्याक ऑपरेशन जाल्लें पेंगटा दूख संपूर्ण गूण जावंक काजार जावन 6 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक MBBS शिकप बऱ्या तरान अखेर करूंक घराचें काम बऱ्या तरान बेगीन पोंता पावोवंक दोगांक परगांवांची विजा येवन बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या दोनी पांयांच्या गांठी दूख गूण जावंक कामा खातीर परगांवांक गेल्ले एकल्याक बेगीनच काम मेळोवंक कुटुंबा मदें माये मोग आसूंक कुटुंबांत आशिल्लो राग पयस जावंक आनी पांय दूख गूण जावंक एकल्याचें काजार बऱ्यान जावच्याक एकल्याक घडये घडये येवच्या तापातावन राखूंक एका भावाची डायवर्साची केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावच्याक आमल पियेणी सोडूंक आनी घरांत शांती समाधान राज करूंक चौगांनी मागला. सेकंड PUC ते शिकलें सक्कडी मतीन उरच्याक आनी बरेंकन बरोवन बरें अंक काण पास जावच्याक शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंक काण पास जावंक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक जाय आशिल्ली जाणवाय धैर्य आनी उर्बा मेळच्याक एकल्याची पाड सळावळ तुटच्या खातीर PUC आनी CET परीक्षेन बरें अंक मेळोवन पास जावच्या खातीर घराच्या कामाक पयशांची वेवस्था जावन काम बेगीनच पूर्ण जावच्या खातीर एकल्याक येवचो सर अडकळी आनी अनवरां पयस जावन बरो फुडार मेळोवंक दोळ्यांत दिवची दुखां उणी जावंक एकल्याची पोटांतले दूख आनी मनांतलें गूण जावच्याक फ्रेंड्सां मदें आशिल्लो राग पयस जावन परत पयल्यांच्या बरी एक जावच्याक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परीक्षेक बरी तयारी करूंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवंक दोगा भुरग्यांक सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर एका स्त्रियेची खोंकली आनी पेंकाट दूख गूण जावंक एका प्रायवन स्त्रियेचे पांय दूख गूण जावंक कुटुंबाच्या सर संद्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक पोलंड वचूंक विजा बरें काम आनी बऱ्या भलायके खातीर सोशल मिडियांतल्यान पयस रावन शिकपांत आसक्त दाखोवंक आनी वडिलांक काल जावच्याक कसलेंच अडकळ नासतना काजार जावंक एकल्याचें काम परमनंट जावंक लाखांनी आसचें घराचें रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक दोगां जाणां विशेश गरजा खातीर मागतात जाग्या खातीर कुटुंबाच्या दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक 9 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट सीट मेळिल्लें एकल्यान ताचें शिकप बरें करून शिकोवंक
एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे करजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक दोगांक तांचे मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर पाट हात पांय पेंगाट दूख दोंपराची दूख गुमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक दोगांनी मागला थायरॉयड पॅरालीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर एका गर्भे स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी कामाच्या भद्रते खातीर विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्या तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड भांगार आनी इतर वस्तू चोरून व्हेल्ले बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मनांतल्या विज्ञान वरांतल्या आनी पिडेशिड्यांतल्या राखून व्हरच्याक पोटाची दूख गूण जावंक आनी दोळ्याची दिश्ट मेळोवंक हाताची एलर्जी आनी कानाक जाल्लें इन्फेक्शन गूण जावच्याक कामा खातीर दुबय पावले एकल्याक इंटरव्यू बऱ्या तरान फेस करूंक आनी बरें काम मेळोवंक शेळी वरवीं शिकोवंक कस जावचें एकल्याक गूण जावंक आनी शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक एका कुटुंबांचो जागो नवार जावचें आनी जाग्याची पेपर्सां मेळच्याक एकल्याक किडनी हार्ट समस्यांतल्यान परिहार लाभच्याक तेगांचे विजाक बांदिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एका काजारी दादल्या आपल्या बायलेचो मोग करूंक आनी समजणी घेवंक आनी सावंडाचें बिझनेस बऱ्यान जावंक 4th स्टेज लंग्स कॅन्सर गूण जावंक सांगाताच ते पिडा सोंसून व्हरूंक गरज आसची करपा लाभच्याक DHA एग्जाम पास जावंक एकल्याचें टेन्शन गूण जावन ताणें नॉर्मल जावच्याक CBSE बोर्ड एग्जामांत बऱ्या तरान शिकून बरे अंक काडून पास जावंक बोराचें उदक नितळूंक आनी पियोंक जावच्याक 10वे क्लासीन शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत बरें करून परिक्षेक तयार करच्याक गर्भकोशाच्या लेफ्ट ओवरींत आशिल्ले सिस्ट सर्जरी मुखांत्र बऱ्या तरान काडूंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्याक CA परिक्षेक तयार करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन जैत मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक बरें मन तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फडफडचें रावंक कॅनडांत बरें काम मेळच्याक आनी भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक एका स्त्रियेचें कानांचें ट्रिटमेंट सारकें जावच्याक 4 जाणांचें शुगर नॉर्मल जावंक दुबयांत चलचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक ह्या सर्व त्या सवांनी आनी सांगाताच हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांक आनी जावं पुरो माध्यमांनी पळोवन सांजुचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण आशेतल्या सर्वांक बरेपण मेळोवन दी आनी हर एकल्याच्या जिवितांत आनी आशेवचें बरेपण जुजे वाज बाप मागोवन दिवन दी आनी प्रत्येक जण आमच्या पाप साहेबाक गरज आसची बरी भलायकी आनी कितें मुखल्या दिसांनी हांगासर जावंक आसा हें सर्व बऱ्या तरान जावन जुजे वाज बापा मुखांत्र देवाक महिमा दिवंक ह्या जाग्यार फावो जावन दी विविध रितींनी कुमक करचे आदार दिवच्या भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आदार दिवच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवा तावन बरेपण मागोवन दिवन दी आनी दिता म्हणल्यार बरवशान सर्व आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एकामेका खातीर हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजी कुशी सर्गा सता तशी संवसारांत साव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळमेल पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्री आमी तुमचो देव आनी देवे व्हड तुजे कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा दी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन सांजू जेवासाची लदीन सोमियांक काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्या सांजू जेवास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवास्मान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा दुबळी खंयची जिनी जियो सुगुर्त जावं रित्या पायान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो पुरमळ पासारल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंकान दोग दोनी संपडल्या कथोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजू जेवास बापा मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकारी स्वरुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वयच्या कथोलिक बाबार जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा कोंतांचे भक्तीमन आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक
प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भवार्थवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टन वरां धैर्यान सुसल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्यान पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंडान धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले बोगस आमकां समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले दायन एकंका समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले काकुळ तमची कर नव्यानाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फांक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायले आसा तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचें उतार प्रगट करून आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणें मारिफा शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टांतलें थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी तुमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मारिफा सर्गेच्या देवाच्या पांयतळा समर्पुया सांगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस असो आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासात हांव राखून व्हर भवडताक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गेच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर सोम्याच्या नावे आमचो आधार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गेच्या बापा विवेद नोमण्याच्या दुखेंक पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परे तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताच्या विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडाव गूण कर आमच्या कोडेक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुजे वासाच्या विनवण्यान सगळ्या पिड्यांतले आनी सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखेन आनी उसवाडा जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेके सेवे सक्र्याच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजुजे वास सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान
आमच्या खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयता आसा. तुमी सगळीं त्या बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी तेच सोडवून दरा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोमे सदांच आसो. बापा आम्हा बसत विनंती कर बघेवन कुसाचे कुरवेन निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.